उज्ज्वला दिसा निमतान नावेली पंचायतीन शुक्रारा LPG गॅस कनेक्शनाचे वितरण केले। ह्या वेळार दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकर, थळावे आमदार लुईजीन फालेरो आनी हेर मानेस आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या जमनी पोंदाक देवान दिल्ली गिरेस्तकाय जी आहा, आयज इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट म्हणटा इट इज 1,000 million tons. कितले? As per the government of Goa and as per the government of India, Indian Meteorological Department, it is 1,000 million tons of iron ore. आज मार्केट रेट तो आम्ही जरी केलो हिशोब केलो, it is 4,50,000 crores of rupees. कितले? 4,50,000 crores of rupees. माइनिंग बोर्ड चालून ट्रक वाले रस्ते आते पड़े, बाद वाले रस्ते आते, आई ट्रक वाले यहाँ के पड़े चल कुछ रीन हमारी कितने 152 crores of rupees. बाद वाले में चले कुछ रीन कितने 104 crores. So altogether, the total loans of barge owners, truck owners is 259 crores. And now where these 4,50,000 crores. आज आमच्या गोंयच्या गोंया भितर काही इश्यूज आसात। मायनिंगाच्या संबंधांचो इश्यू रेट चाललो आसा। आज मायनिंग खरें म्हणजे आमचो गोंयकारांचो खरें म्हणजे एक व्हडलो रिसोर्स की जातूंतल्यान गोंयच्या सरकाराक रेव्हेन्यू मेळटा, गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक रेव्हेन्यू मेळटा की ज्याच्या आदाराचेर तुमकां आमकां सगळें काम मुखार व्हरपाक मेळटा। पूण आयज कोर्टाची ऑर्डर आसा, तातूंतल्यान सुद्दां वाट काडपाचो सरकाराचो यत्न आसा। पूण जे ऑप्शनाची एक ऑप्शन गव्हर्नमेंटाचो कोर्टान घालून दिल्लो आसा, तातूंतल्यान म्हणजे कशें मुखार वचपाचें हेचे खातीर समज ही सरकाराक थोडो टायम जाय। गोवा गव्हर्नमेंट आसा, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा, कन्सल्टेशन आयज युअर रिप्रेझेंटेटिव्ह की हातूंतल्यान वाट काडून आमच्या गोंयचो जो रिसोर्स क्रंच जावपाचो जो प्रॉब्लेम आसा तातूंत आमी कशें भायर सरपाक शकता हेच्या संबंधान सरकाराचो यत्न चालू आसा। आनी म्हणून हो आमचो गव्हर्नमेंट आसत, हो सेंट्रलचो आसत, गोंयचो आसत, प्रायम मिनिस्टर स्वता नरेंद्र मोदी आसत, आमी सगळे जाण बारीक मनशांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आसत, आमी कमिटेड आसा। आणि म्हणून ह्या स्किमीच्या अशा पद्धतीच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान हो डेव्हलपमेंट मुखार व्हरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो जो कॉपरेशन आतां मेरेन मेळीत आयलो आसा तो असोच मेळचो अशें तुमच्या सगळ्यांक मागता। आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक शुअर करता